तुमची लोकप्रियता लोकांमध्ये आसा म्हणूनय तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले आसा. नॉट दॅट की वी हॅव ओनली सपोर्टेड. तुमकांय लोक आयडेंटिटी आसा आणि ताकाच लागून लोकांनी तुमकां सगळ्यांक निवडून काडल्या. त्याबद्दल खरोखरूच मनापासून तुमचे खूप खूप अभिनंदन. दुसरी गजाल 3 टायर सिस्टीम, पंचायत, जिल्हा पंचायत, लेजिस्लेटिव्ह ह्या 3 टायर सिस्टमींतल्यान आमचे कामकाज चलता. गोंय खूप बारीक राज्य असल्या कारणान कोणाकडे कितल्यो पावर्स मागीर पंचायती थंयसर जिल्हा पंचायती सदस्यांक भितर सरूंक दिना आणि आमदार हांगासर तांकां भायर सरूंक दिना. अशा खंयच्या तरी मदल्या कचाट्यान तुमी अडकलेले आसा. बट इच्छा असेल तिथं मार्ग आमी सदांच म्हणटा. त्या खातीर काम करतले आसत जाल्यार काम करतल्याक खूब व्हडलें काम आसा. नो डाऊट काही पावर्स, काही लिमिटेशन्स आणि काही ज्यो दिवपाक जाय ताजेर विचार डायरेक्टर पंचायत, सेक्रेटरी पंचायत आणि पंचायत मिनिस्टर्स हाज्या बरोबर सुरू आसा. आणि निश्चितच रित्या त्यो पावर्स तुमकां ज्यो मेळटल्यो बट त्यो पावर्स मेळच्या पयलीं तुमकां द ट्रेनिंग वीच इज रिक्वायर्ड, द जिपार्ट इज गिविंग द ट्रेनिंग फॉर यू पीपल. म्हाका दिसता ऑन द 24th या 25th ऑफ जानेवारी 12 ते 15 तारीख तुमकां ट्रेनिंग. आणि ट्रेनिंग तुम्ही अटेंड करप की खरोखरूच गरजेचे आसा. आमची जिपार्ट ही संस्था जी ओल्ड गोवा काम करता कशा पद्दतीत आमी रुरल एरियेत काम करपाक जाता हाजी बऱ्यापैकी ट्रेनिंग. दे हॅव द एक्सपर्ट म्हणून तर ती 4 ते 5 दिसांनी एकदाच न्ही तर ते खंय तरी 1 वर्स जाल्या उपरांत परत एकदा ट्रेनिंग. आणि हे फावटी तर म्हटल्यार आमी डिपार्टमेंट वायज ट्रेनिंग ही सगळ्या जाणांक सदस्यांक मेळपाक जाय. ओके, पहिल्यान पयलीं तुमी निवडून आयले, आमी काम करता आसतना राजकारण अपार्ट आमकां लोकां मदीं जर वतले आसत जाल्यार आमी आसा त्या सरकाराच्या बरोबर वचून, हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान मुळाक सांगता, खंयसरूच म्हाका कोणाच कडेन राजकारण करपाचें ना. लोकांची कामां लोकां पर्यंत करपा खातीर तुमी लोकप्रतिनिधी म्हणून ती लोकां पर्यंत व्हरपाक म्हाजे कडल्यान आनी म्हाज्या सरकारा कडल्यान तुमकां पुराय सहकार्य आसतलें हें निश्चितच सांगता. माविनान एक बरी गजाल सांगली. आतापर्यंतच्या असेंब्लीत म्हणजे जिल्हा पंचायत सदस्य हे आमदार जाल्ले आसा. सो दॅट तुमकांय स्कोप आसा. जो कोण बरो काम करतलो तो अजुनूय बी फुडें पावपाक शकतलो. पावपाक शकतलो काय ना रे? ताळ्यो वाजयात मरे. देर इज स्कोप. ओके, त्या खातीर आमी जितके बरें काम करतले, जितक्या बऱ्या पद्दतीत लोकां कडेन संपर्क दवरतले तितके तुमी अजुनूय बी खूप बऱ्या पद्दतीचें काम करपाक शकतले. हांव विशेष करून 1-2 गजाली तुमच्या समोर मुद्दामून दवरता विच इज आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा. हो कॉन्सेप्ट मुद्दाम आणि मुद्दामूच सांगता कारण माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन पॅन्डेमिकच्या काळात आत्मनिर्भर भारत स्कीम ही येवजण लॉन्च केली आणि विच इज 21,000 कोटी रुपये, द 10% ऑफ द बजेट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. आणि त्यांनी एलोकेशन केलें आणि खरोखरूच सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमचे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आतापर्यंत आम्ही 35 येवजण्यो लोकांपर्यंत पावोवपाक शकल्या. 35च्या वयरूय येवजण्यो आसा. इट इज अप टू द 80 पण आम्ही सगळ्यो पावना. माय सीएमओ ऑफिस इज फॉलोईंग विथ ईच अँड एवरी डिपार्टमेंट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर सांगपाचें जालें जाल्यार वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत पयले फावटी आमचे जे मिल्क फार्मर आसा तांकां हाज्या पयलीं केन्ना किसान क्रेडीट कार्ड मेळूंक नाशिल्लें. तांकां पयलीच फावटी किसान क्रेडीट कार्ड फॉर द वेटरनरी म्हणजे मिल्क फार्मर फॉर द फिशरीज हांकां दिवपाचें काम हे आमच्या डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री आनी वेटरनरी हांच्यांनी केलें, फिशरीज डिपार्टमेंटान केलें. 1,60,000 रुपया तांकां विदाउट इंटरेस्ट हे पयशे हे तांकां मेळ्ळे एका वर्सा खातीर. 1 वर्सा भितर तांच्यांनी 1,60,000 रुपया परत करपाचे. मागीर ती गाड्याकारांची आसतली जशी इंडस्ट्रियलिस्टांक म्हणजे 20% एडिशनल लोन मेळ्ळें तसो सिंपल गाड्याकार आसा त्या गाड्याकाराकूय बी 10,000 लोन दिवपाचें काम हे आमच्या आत्मनिर्भर भारत ह्या योजने खाला केलें. तेकाच जोडून आमी जो स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट काढला किंवा कन्सेप्ट जो सुरू केला आणि त्या माध्यमांतल्यान हर एक पंचायतीत आमचो गोवा सिव्हिल सर्व्हिस कमिशनचो अधिकारी दर शेनवारा त्या ग्रामपंचायतीन बसता. तो रायट फक्त पंचायत सदस्यांचो न्ही, त्यांच्या बरोबर डिस्कस करून तांकां तो इम्प्लिमेंट करप. तो रायट तुमचोय आसा, जनरल पब्लिकाचो जो आसा तसो तुमचो तो चड रायट आसा. ताज्या कडेन बसून ताज्या कडेन डिस्कस करू शकता. त्यो येवजण्यो कश्यो लोकां पर्यंत पावूंक शकतल्यो हाजेर तुमी भासाभास करू शकता, ताज्या कडेन उलोवंक शकता, ताज्या कडल्यान समजून घेवंक शकता. वी हॅव गिवन द 15 पॅरामिटर्स फॉर हिम. 15 पॅरामिटर्स आसा म्हणजे फॉर इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, हाऊसिंग फॉर ऑल, इलेव्हेशन ऑफ द पोल्ट्री, स्किल डेव्हलपमेंट, नरेगा. हांव तुमकां एक उदाहरण म्हणून मुद्दामून सांगता जे आमचे जॉयंटली विथ द RDA डिपार्टमेंट आणि आमी WRD डिपार्टमेंट एवरी इयर WRD डिपार्टमेंट डिसिल्टिंग ऑफ द नाला कॉन्ट्रॅक्ट करताले, टेंडर दिताले.
टेंडर दितालो की तो 1.5 कोटीचो टेंडर दिलो काय कोण तरी तो व्हरून टेंडर पायतालो आनी खंयच्यान तरी कर्नाटक बिहार हांगातल्यान लेबर येताले आनी ते काम करताले. ओके, द सेम वर्क आमी पयले फावटी म्हणजे RDA डिपार्टमेंट WRT हे जॉईंटली एकीकडे आयले आणि तांच्यांनी 2.5 कोटीची कामां आमच्या नरेगाच्या अंडर रजिस्टर्ड असलेल्या वर्करांक इन नॉर्थ गोवा अँड साऊथ गोवा DRDA डायरेक्टर्स आमचे हांगासर बसलेले आसा मॅडम. तांच्यांनी केले 2.5 कोटी रुपया गोंयकार लेबर आमच्या भावा भयणींक तांच्यांनी ते काम करपाक डिस्ट्रीब्यूट केले आणि सांगपाक आनी खोस भोगता पयलीं काम जातालें तेच्या पेक्षा कितलेशेच पटीन ते काम बरें जालां आणि क्वालिटी वर्क जाला. त्या खातीर आमी इनोव्हेटिव्ह आयडियाज केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता नक्कीच आमी खूब बरें काम अशा पद्दतीत करपाक शकतले. विशेष करून स्वयंपूर्ण गोवाच्या बाबतीत सांगता आसतना एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेअरी फार्मिंग आसतलें, फिशरीज आसतली, ज्यो डायरेक्ट डिपार्टमेंट विथ लिंक विथ द पीपल जी डिपार्टमेंटां आसा तांकां तुमकां फुल्ली रायट आसा की आमी म्हणटले फाल्यां सकाळी आमकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर आमकां 15 जाणांक एके कडेन हाडपाक जाय, आमकां कोण तरी ट्रेनिंग दिवपाक जाय. म्हणजे आमच्या हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटा पासून ते जिपाट डिपार्टमेंट पर्यंत, कॉयर डिपार्टमेंट पर्यंत तुम्ही जो स्वयंपूर्ण मित्र म्हणजे जो अधिकारी आमचो त्या ग्रामपंचायतीन बसतात ताच्या कडल्यान कार्यक्रम डिसायड करून घेयात. ही विल हेल्प यू. त्या खातीर आमकां फुडें वचपाक जाय, आमकां फाटीं वचपाचें ना. म्हणून आमकां विकासाच्या वाटेत फुडें वचपाक जाय, डेव्हलपमेंटाच्या वाटेन फुडें वचपाक जाय आणि निश्चितच गोंय जर फुडें वयतले आसत जाल्यार तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य हे खूप महत्वाचे आसा. म्हाका दिसता जो ट्रेनिंग आणि बाकी सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही फुडें गेल्या उपरांत आमकां विकासाच्या वाटेत फुडें वचपाक तुमचे सदोदीत सगळ्यांचे सहकार्य लाभतले आणि निश्चितच पुराय तुमची फुडली 5 वर्सां हाज्या खातीर म्हणजे वेगवेगळे ट्रेनिंग प्रोग्राम जातले, वेगवेगळे टूर प्रोग्राम जातले. ताज्याय पेक्षा चड महत्वाचे आसा तुम्ही जे इलेक्ट जावन येयल्ले आसा इट इज डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट करपाक. हांव परत सांगता, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कोणीय करतलो. आतांय आसलेले सरकारी अधिकारी खंय तरी गटर बांद, रस्तो बांद हे चालूच आसा. आमकां ते महत्वाचें ना. मनशाचो विकास, ह्युमन डेव्हलपमेंट हो खूप महत्वाचो आसा आणि वी वॉन्ट टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑफ इन द सोसायटी. अंत्योदय तत्वाचेर म्हजें सरकार चलता म्हणजे द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना ताच्या पर्यंत पावपाक जाय. ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. हांव हें सांगता आसतना मुद्दामून सांगता, फाटले आमी 8 ते 10 दीस म्हणजे तुमचे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन चालू आसतना आमी सोशल वेलफेअराच्या मार्फत एक कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो. प्रत्येकाचो म्हणजे जो डिजाबल मनीस आसा त्याच्या पर्यंत आमी पावचो आणि म्हाका दिसता आमी सक्सेसफूल जाले. 80% लोकां पर्यंत जे फिजिकली डिजाबल्ड आसा, कोणाक तरी पांय ना, कोणाक तरी आयकूंक येना, कोणाक तरी दिसना, कोणाक तरी हात ना, या सगळ्या लोकां पर्यंत गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी कॅम्प जाले. मॅक्झिमम लोक थंय पावले. म्हणजे द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विथ द LMCO आणि डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर म्हणजे ह्या पद्दतीत एक जॉईंटली प्रोग्राम जो आम्ही केलो त्यांच्यापर्यंत पावपाक शकले. असे विविध प्रोग्राम्स म्हणजे तुमच्या इनोव्हेटिव्ह आयडियातल्यानय तुमकां वेगवेगळे प्रोग्राम्स जे आसा हे येवपाक शकता. वेगवेगळे प्रोग्राम तुम्ही सजेस्ट करपाक शकता जेणे करून आमकां शेवटच्या मनशापर्यंत पावपाक जाय. आमच्या माणकुल्या आणि भांगराळ्या गोंयांत म्हाका दिसता एकूय दुख्खी मनीस उरचो न्ही हे म्हणजे पयलें तत्व आसा. आमी गोंयची 60 वर्सां लिबरेशन इयरची मनयता. आमी कालूच सुरवात केला. भौमानिस्त आमचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद जी हे गोंयांत येवन गेले आणि फुडले 1 वर्स हे 1 वर्स जे आसा हे गोंयांत असलेल्या 15 लाख संख्येच्या गोंयांत म्हाका दिसता उपाशी जसो कोण उरचो न्ही तसोच आमी म्हणटा की बेजीक नीड्स ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे जाका आसतले की लायट आसतली, उदक आसतली, टॉयलेट आसतल्यो ह्याय गरजा पासून त्याच बरोबर म्हणजे सेंट्रल सेक्टर आणि सोशल आणि स्टेट सेक्टरातल्यो एकूय येवजण ताच्यापर्यंत कोणूच आमची एखादी विधवा भयण जिका DSSYची पेन्शन मेळना किंवा एखादो ऑर्फन भाव जाका आवय बापूय ना ताका बचपन सारकी स्कीम मेळनास तर तो उरचो न्ही ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आसा. त्या खातीर म्हाज्या आख्याय रित्या येवपी इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एटलिस्ट आय विल सी दॅट 100% रीच ऑफ ऑल द स्कीम म्हणजे माहिती खंयचीय जावं ही पावोवपाचो प्रयत्न जर आपण केलो जाल्यार निश्चितच ती येवजण सरकारान दिल्या म्हणण्यापेक्षा एकदा लोक कितें म्हणटा खबर आसा तुवें दिल्या म्हाका म्हणटात. कारण तुवें जेन्ना हाडून पावयता सरकाराच्यो जायत्यो येवजण्यो आसता. हांव मुख्यमंत्री म्हणून हांगांतल्यान डिक्लेअर करता बट थंय पावोवपी जो मनीस आसता हो तो तुमी आसूं शकता. आणि निश्चितच म्हणजे हांवें त्या खातीर सांगलें पॉलिटिक्स अपार्ट आमकां फॉर द डेव्हलपमेंट आणि गोंयच्या मनशा शेवटच्या मनशाचो विकास करपा खातीर तुमचो सदोदीत हातभार लागतलो. हाज्याय फुडें तो हातभार लागचो हाजी अपेक्षा करता. परत एकदा खूप खूप अभिनंदन आणि फुडली 5 वर्सां अशाच पद्दतीत गोंयच्या
विकासाच्या वाटेत फुडें वचपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार आसचो. देव बरें करूं.